बापाचे आनी भुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमचे देवापाची आनी आमचे सुमेश क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सव्य आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयचो आयतार ह्या सेवाधर्मीक वर्साचो निमाणो आयतार. आयज सोम्या जेजू क्रिस्ताची सोगता सर्वांच्या राजाची पोरबेक दोबाजीक पोरबेक आमी समर्पिता. हे दोबाजीक पोरबेक विशो घेतला जेजू रायाची ल्हानविकायेन सेवा करुया. स्वर्गीय राजाची नागरिकां जावया. एका संवसारी राजाक आमी कसो चित्रायता. राजा एका व्हडल्या सिंहासनाचेर बसलोलो. ताचे लागीं झुजाक वचूंक व्हड फौज. ताची सेवा करूंक सोबार चाकर आनीक व्हडल्या राजमालांत रावलोलो आनी आपल्या पोरजेचेर हुकूम चलोवंक ताचेर राज कोत्ता तो आमी देखता. पूण जेजू राजान भांगाराचो न्हय पूण कांट्यांचो मुकूट स्विकारलो. जेजूचें सिंहासन एक लांकडाचो खुरीस. जेजून हुकुमशाय न्हय पूण मोगान सेवेंतल्यान आनी बोगसण्यांतल्यान आपलें राजपण चलयलें. सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक ताणें सोगल्यां खातीर खुर्सार आपलो प्राण सोडलो. आयचे दोबाजीक परब ह्या आमच्या दुलोब राजाची ल्हानविकायेन सेवा करूंक आपयता. जेजून राजाची देख घेवंक ताच्या पावलांनी आमी चलुया. ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. आनी मिसाचो फळ आमकां मेळचे खातीर सुरवातीकूच देवा फुड्यान पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मोरान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच कुवामरी सगळ्या देवतांनी भोगताक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं नती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
Jesu Christa, Apatia Ekra, Storia Deva, Deva, प्रार्थना. सोर पदवेदार आनी सासनाचे देवा, आमचे दयाळ बापाज मोगाचे पुताक सगटा सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रोसनां सपून एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळीं रोसनां तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरतरी तुका वाखाणूंक पाव म्हूण आमी प्रार्थना. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाची सगळी खुळां हेब्रोन म्हणटात त्या दाविदाशी आयली आनी तांणी ताका सांगलें, पळय, आमी तुजे मासा रगताची. सावलू आमचेर राजवट चलयता तेन्ना इस्रायल परजेचो तुवेंच सांबाळ केलोय आनी सर्वेस्परान तुका म्हणलें, तूं म्हजे परजे इस्रायलाचो गवळी आनी फुडारी जातलोय. इस्रायलीचे सगळे जाणटे हेब्रोन म्हणल्यार राजा फुडें आयले आनी सर्वेस्परा उजीर दावीद राजान तांचे कडेन एक करार केलो आनी ताणें दाविदाचेर तेल ओतून तांकां इस्रायलाचो राजा केलो. देवाचें उतर आमचो जबाब जातलो. संतोष बरीत, आनंद बरीत, सरस्प्राचे गारा वचुया. संतोष बरीत, आनंद बरीत, सर्वेस्पराच्या गारा वचुया. संतोष बरीत, आनंद बरीत, सर्वेस्पराच्या गारा वचुया. सर्वेस्पराच्या गारा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसल्या, तुज्या दारवट्यांचेर आमची पावला. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब. संतोष बरीत, आनंद बरीत, सर्वेस्पराच्या
घरा वचूया. थंयसर खुळां चडून येतात. सर्वेस्पराची खुळां ती. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलेचो कायदो. थंयसर मानल्यात मनसबेचो सोडरो, दाविदाच्या घराब्यांचो सोडरो. जबाब: संतोष बरेत, आनंद बरेत, सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. बागेवन पावलोन कॉलस्कारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, खुशालकायेन बापाक आर्गां दियात, कित्याक भोगतांचो उजवाडीत दायजांत तुमकां वांटो दिवंक ताणें तुमकां पुर्ती केल्यांत. ताणेंच काळोखाच्या पोदवेंतली आमकां सोडयलीं आनी आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत आमकां उतरायलीं. ताचे सोवें आमकां सुटका आनी पातकांचें बोगसणें मेळटा. जेजू क्रिस्त दिसना त्या देवाचो रुपकार आनी आख्खे रोचणेचो मालगडो. ताचेच वरवीं स्वर्गार आनी संवसारांत सगल्यो वस्तू रोचल्यात, दिसतात त्यो आनी दिसनात त्यो. शिंवासणार बसपी, राज चलोवपी, अधिपती वो अधिकारी आसा तें सगलें ताचे वरवीं आनी ताचे खातीर रोचलां. सगलें रोचचे आदीं तो आसा आनी तोच सगलें एकवटान सांबाळटा. पवित्र सभा ताची कूड आनी तो तिचें मस्तक. तो ओरोम देखून सोगतांक पयलो जावचे खातीर मेल्ल्या मदलो मालगडो कसो मेल्ल्यांतलो तो पुनर्जिवन जालो. ताचे सोवें सोगली सोपुर्णाय आसची म्हूण देवाक मानलें आनी ताचेच उदेशी ताणें खुर्सार विखरायलोल्या रोगता वरवीं शांती करून स्वर्गावेलें आनी संवसारांतलें सगलें रोचनाक आपणा लागीं संधान करून एकवटूंक हीच देवाची खुशी जाली. देवाचें उतोरें. उबी रावया. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सुदो. आमच्या बापा दाविदाचे राज येता तें सुदो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोक उबो रावन पळयतालो, पूण वडील जेजूच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटाले, हाणें दुसऱ्यांक सुडयलीं. ओद्यान विचून काडलेलो अभिशेक जाल्यार ताणें आपणाकूच सोडोवचो. शिपायूय ताच्यो कश्टाये कोत्ताले आनी लागीं येवन ताका शिरको दिवन म्हणटाले, तूं जुद्यांचो राजा जाल्यार तुका सुटका दी. आनी ताचे माथ्यार वयर बरोवन मारलेलो लेख कसो आसलो, जुद्यांचो राजा हो. कुर्सार मुकोटल्या चोरांतल्या एकल्यान ताची निदा करून म्हणलें, तूं क्रिस्त न्हय, तो तुका आनी आमकां सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोबाट केली. तेच कास्तीक तूं सांपडलो आसतना तुंय देवाक भियेनाय.
आमकां तरी नितीन फावो जालां, आमचे कर्तुबां प्रमाणे आमी भोगता, पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. आनी ताणें म्हणलें, जेजू रायपणांत तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगता, आयज तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमी इतिहासांत तसो जाल्यार 19वा शेंकडो काबार जाता आसता इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्युशन जालें आमच्या युरोपाक. लोक कामाक वेतालो आनी लोक कामाक वेतालो तांचे आपणाचे पागार घेतालो दिसोड्याचे. पूण जे पयशांकार आसले कॅपिटलिस्ट ताका आमी म्हणटा, तांणी मेशिनां घेतलीं. जशें आमच्या काळार कंप्युटर आयले, जायतें काम कंप्युटर कोत्ता ते भाशेन मेशिनां आयलीं. आनी मेशिनां येतोच भिडांत बांदू हे कॅपिटलिस्टां तांणी मेशिनां घेतलीं. आनीक लोकांक जो कामाक आहलो ताका सांगलें, सगळें काम आमची मेशिनां कोत्तात. तुमकां तो दिसाक 100 रुपया मेळटाले, आतां 5 रुपया मेळटले तुमकां. नोयां 5 रुपया आमचे मेशिनाचे. अशें हें इंडस्ट्रियल रेवोल्युशन 19वा शेंकडो काबार आसतना जालें. आनी जायते जाण सर्वीस नासतना उरले. तेन्ना कोण भितर सरलो? कम्युनिस्ट भितर सरलो. संवसारांत कम्युनिस्ट भितर सरलो जाबाब दिवपाक ताका. आनी हो कम्युनिस्ट भितर सरतोच भिडांत बांदू कम्युनिस्ट आपणा जाय ते भाशेन थारावंक लागलो. हे पागार जावंक जाय लोकांचे. ही गोजमातशे फाटीं रावली आमची गोजमात. जाबाब न्ही आहलो कम्युनिस्ट, पूण जाबाब जाय आहलो सोशियलिजम. लेओ 14वो पापसाहेब आमचो लेओ 13वो पापसाहेब आहलो तेन्ना ताणें जाबाब दिलो. कम्युनिस्ट जाबाब न्ही, पूण सोशियलिजम जाबाब. तर भिडांत बांदू कम्युनिस्ट जे कंट्रीज आसल्यो त्यो एकठांय जाल्यो. सगळी कम्युनिस्ट कंट्री एकठांय जाल्यो. आनीक आमी जाणां रशियाक सोवियत युनियन म्हणटात तें जालें. सोवियत युनियन निमणो प्रेजिडेंट कोण खबर आहा तुका? निमणो प्रेजिडेंट सोवियत युनियन कोण? निमणो प्रेजिडेंट हो इतिहास बरो आमकां. हें फेस्त कोण निमणो प्रेजिडेंट? कम्युनिस्ट काबार केलो ताणें. कोण तो निमणो प्रेजिडेंट? मिखायल गोर्बाचोव. ना आयकलो आसतलें. मिखायल गोर्बाचोव निमणो प्रेजिडेंट. जेन्ना फातिमा सायबीन दिश्टी पडल्या त्या एग्जाम भुरग्यांक एक गोश्ट सांगली, हो कम्युनिस्ट काबार जावपा जाय. मागणें करात. आनी दुसरी गोश्ट सांगली, तो सिक्रेट कसो दवरलो. पापसाहेबाक फार मारतले, हो सिक्रेट कसो दवरलो. पूण तेच पापसाहेबान जॉन पावल दुसरे पापसाहेबान आनी मिखायल गोर्बाचोवान भिडांत बांदू हो कम्युनिस्ट काबार केलो. पोत्तून सुटल्यो. सोवियत युनियन आसल्यो त्यो पोत्तून ह्यो सगल्यो कंट्री सेपरेट जाल्यो.
रशिया सेपरेट जाली, उक्रेन सेपरेट जाली, सगळे सेपरेट जाले. पूण जेन्ना कम्युनिस्ट सुरू जालो तेन्ना लेनीन हो पयलो पातशाय. उपरांत जोसेफ स्टॅलिन येयलो दुर्बर फामिलीचो, आनी दुर्बर फामिलीचो येयलो तेन्ना भिडान बांदो राज चलयलें, पूण गोरबान राज चलयलें. पयलो बराबर काम करतालो, आपणाचे बराबर हातांचे बराबर काम करतालो, मात आपण सगळें एकलो करूंक लागलो, सगळें आपण एकलो करूंक लागलो, मोनोपोली. उपरांत कोणें ताचेर आड उलोवंक जायनासलें. वो ताका जिवीश मारतालो, वो ताका भोणकोणीन घालतालो, हे भाशेन वो मार घालतालो, अशें घडटालें. उपरांत फामाद जावपाक आपणाचे पुतळे बांदले, जायत्या जाग्यांनी आपणाचे पुतळे बांदले. शेतां बी शेतकामत्यांची आपणाच्या ताब्यांत केली, आनी शेतकामती बेकार उरले, आनी जायते उपाशी पडले भिडांत बांदू. आनी भाशेन सोवियत युनियनाक हो पातशाय आपणाचें राज चलयतालो, पूण मोनोपोली आमी हो एकलो राज चलयतालो, हेरांचें आयकोनासलो. हेरान 30 वर्सां राज चलयलें ताणें, उपरांत मेलो. पूण लोक रडलो तो मोगान न्हय, भिरांतीन रडलो. थोडो पातशाय सोवियत युनियनाचो निमणो जोसेफ स्टॅलिन पदवी चलयली, लोकांचेर पदवी चलयली. आयज आमी दुसरे पातशायाची खबर करता. आमी आयज क्रिस्तराय पातशाय, आमचो जेजू पातशाय, आख्खे संवसाराचो सर्गीचो पातशाय भिडांत बांदो. आनी हो पातशाय परब निमणें आयताराक दवरल्या. आमी जाणाव सेवाधर्मी कोरोस आयच्या आयताराक काबार जाता. इगोज ओरोस आहा तें आयज आयताराक काबार जाता, साताड्यान काबार जाता. आनी येता त्या आयताराक 9वें ओरोस सुरू जाता. 9वें ओरोस म्हणजे निमण्या आयताराक आमची इगोजमातींनी परब दवरल्या, क्रिस्तरायाची परब. आनी हाचेर इल्लो नियाळ करुया आमी भिडांत बांदो. अशें म्हणटा आमकां सामुएलाचें पुस्तक. त्या दिसांनी इस्रायलाची सगळीं कुळां एब्रोन म्हणटात थंय दाविदाशी आयलीं, आनी ताणें ताका सांगलें, पळय आमी तुजे मासा रोगताची सावलू आमचे राजवट चलयतालो तेन्ना इस्रायल प्रजेचो तुवें सांबाळ केलोय. आनी सरस्प्रान ताका म्हणलें, तूं म्हजे प्रजेचो इस्रायला गवडी आनी फुडारी जातलोय. म्हणटच भिडांत बांदो. जेन्ना मोइजेस मेलो, कोणें हातान घेतलें फुडारपण, कोणें हातान घेतलें? मोइजेस मेळ्ळो तेन्ना मोइजेसा फाटल्यान कोणें घेतलें? लिडर कोण जालो? आनी मातशें बरें सांगात. मोइजेसा फाटल्यान लिडर कोण जालो? Joshua. Joshua was the leader, Moises फाटल्यान. Joshua मोतोच लिडर फुडारी म्हूण काडले. आमकां बायबल उगडीन जाल्यार जाजीस मेळटलें, इंग्लिशीन जाजीस, बूक ऑफ जाजीस, जाजीस. कोंकणीन फुडारी, ते फुडारी काडले. आनी निमणो फुडारी सामुएल. सामुएल निमणो फुडारी. जेन्ना सामुएल निमणो फुडारी जालो म्हणटच जेन्ना जाणटो जालो, म्हातारो जालो, लोकांक सांगलें आमकां फुडारी नाकात, आमकां पातशाय जाय. दुसऱ्या गांवांनी पातशाय आय, हेच भाशेन आमकां पातशाय जाय.
पूण साम्याल आपणा वस्तू कांयच करिनासलो. देवा लागीं विचारतालो, सायबा कितें करचें सांग. देवाच्या लागीं विचारल्या बगर कांयच करिनासलो. आनी देवान साम्यालाक सांगलें, दी ताका पातशाय. लोकान सावलूचें नांव काडलें ताका पातशाय करया म्हणून. आनी देवान सांगलें, दी ताका पातशाय सावलू. आनी सावलूक मागता भयणांत बांदून आनी पातशाय करता. पूण सावलू देवाक विस्वाशी रावंक ना. आपणाक जाय त्यो वस्तू कोत्तालो आनी जाय त्यो वस्तू कोत्तालो तेन्ना देवान साम्यालाक सांगलें, जेसेच्या घरांत वच आनी ताच्या एकल्या पुताक पातशाय कसो माग. पातशाय कसो माग. आनी साम्याल येता जेसेच्या घराक आनी जेसे आपणाच्या व्हडल्या पुताक दाखयता. आनी देव साम्यालाक सांगता, आकाय विचून काडूंक ना. तूं भायलें रूप पडे नाकाय. हांव मनशांची काळजां पळयतां, भायलें रूप पळयना हांव. जेसेन दुसऱ्याक दाखयलो, आकाय हांवें विचून काडूंक ना. तिसऱ्याक दाखयलो, आकाय हांवें विचून काडूंक ना. चवथ्याक दाखयलो, आकाय हांवें विचून काडूंक ना. हे भाशेन थंयसर 7 पूत आहले ताजे, 7. 7कूय विचून काडूंक ना. आनी तेन्ना साम्याल विचारता जेसे लागीं, जाल्यार तुजे इतलेच भुरगे? एक आनीक आहा तो मेंढऱ्या राखूंक गेला. मेंढऱ्यांक राखूंक गेला. आपय ताका, आपय ताका. आनी तो पावता. कोण तो? हो कोण? दावीद पातशाय. दावीद पातशाय. आनी दावीद पातशाय मेंढऱ्या राखूंक गेल्लो, येयलो आनी देव सांगता साम्यालाक, हो तो हांवें विचून काडला. हो तो ताका विचून काडला. तो माग ताका. आनी सावलू पातशाय आनी डेवीड ताचो आदारी कसो जालो. पूण सगळीं झुजां सावलू जिखतालो, तो दाविदा उदेशी जिखतालो. दाविदा उदेशी जिखतालो भयणांत बांदून. आनी लोक वाखाणणी कोत्तालो दाविदाची, वाखाणणी कोत्तालो. ही नोसाय जाली, सावलूक नोसाय जाली. आनी सावलू दाविदाक मारूंक सोदता. पूण सावलूच एकलो पूत. नांव कितें ताचें? एकल्या पुताचें नांव कितें? जोनातान. जोनातान आनी दावीद फ्रेंड, गूड फ्रेंड, गूड फ्रेंड. जोनातान येवन दाविदाक सांगता, पळय म्हजो पाय तुका मारूंक सोदता. तूं दिश्टी पडनाका, दिश्टी पडनाका. म्हजो डॅडी तुका मारूंक सोदता. आनी सावलू भोंवता दाविदाक मारपाक, मारपाक भोंवता. पूण तोखले आनी एका बुयेरान थंयसर वचोन न्हिदले सावलू ते. तेन्ना दावीद पावलो आनी सावलू न्हिदलोलो आहलो. दाविदाच्या बागेल्यान म्हणलें, हो पळय आहा तुका मारूंक सोदता, तूं मार तेका, न्हिदलोलो आहा, मार तेका. ना, माकलोल्याक मारप बरें न्ही. देवान माकला तेका, एनॉयंट केला तेका पातशाय कसो. ताच्या आंगार हात घालप बरें न्ही. आनी मारिना, वेता. आनी सावलू भयणान बांदून झुजांत ताका मारता आनी दावीद पातशाय जाता. आनी आयज आमी पयलें वाचप आयकलां, दावीद पातशाय जालो हेब्रोन म्हणटा थंयसर. ताका लोकांनी आपणाचो पातशाय म्हूण मानून घेतलो. राज चलयलें भयणान बांदून. इस्रायेलाचे सगळे जाणटे हेब्रोन म्हणटात राजा फुडें आयले आनी सरस्प्रावजी दावीद राजान तांचे कडेन करार केलो आनी तांणी दाविदाचेर तेल ओतून ताका इस्रायेलाचो राजा केलो. इस्रायेलाचो राजा. दावीद पाश्यांतांतलो जेजू येतलो भयणान बांदून. दाविदाचे पिळगेंतलो जेजू येतलो. मागीर भाग्यूंत पावला आयज दुसऱ्या वाचपांत सांगता जेजू पातशाय. कित्याक?
कुशालकायेन बापान आर्गां दियात, कित्याक भोगतांचे उजवाडीत दायजान तुमकां वांटो दिवंक ताणें तुमकां पुर्ती केल्यान. ताणें काळोखाची पदवेंतली आमकां सोडयली आनी आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत आमकां उतरायली. थंयसवें आमकां सुटका आनी पातकाचें भोगसणें मेळटा. जेजू पातशाय हें सांगता आमकां पावलो आयच्या दिसाक. उपरांत म्हणटा, जेजू क्रिस्त दिसना त्या देवाचो उपकार, आखे रोसणेचो मालगडो, ताचे वरी स्वर्गा संवसारांत सगल्यो वस्तू रचल्यात, दिसतात त्यो आनी दिसनात त्यो. सिंहासनार बसपी, राज चलोवपी, अधिपती अधिकारी आसा तें सगळें ताचे वरी आनी ताचे भायर रोचला. सगळे रोसणे आदीं तो आसा आनी तो सगळें एकवटान सांबाळटा. पवित्र सभा ताची कूड आनी तो तिचें मस्तक. पातशाय कितें तें दुसरे कडेन सांगता आमकां पावलो. आनी उपरांत म्हणटा, तो रोम देखून सगळ्यांत पयलो जावचे खातीर मेल्ल्या मदलो मालगडो कसो मेल्ल्यांतलो पुनो जिवन जालो. थंयसवें सगळीं सुपुर्णाय आजची म्हूण देवाक मानलें. आनी ताचे उद्देशीं ताणें कुर्सा विकरायल्या रोगता वरवीं शांती करून स्वर्गावेल्या आनी संवसाराच्या सगळ्या रोसनांक आपणा लागीं संदान करूंक एकवटान तिची खुशी जाली. तर हे भाशेन जेजू पातशाही जालो आमकां पावलू सांगता. कित्याक कित्याक पातशाही जालो तो. वांजेलान आमी आयकलां जेजू कुर्सार मारलो आनी कुर्सार मारतूच जायतो लोक आहलो थंयसर आनी जुदेव लोक ताची खेबाडां कोत्तालो, मस्कऱ्यो कोत्तालो आनी म्हणटालो, ओद्यान विचून काडलेलो अभिशेक जाल्यार आनी आपणाकूच सोडोवचो. शिपावी ताचे कोश्टाय करताल्या लागीं येवन ताका शिरको दिवन म्हणटाले, तूं जुद्यांचो राजा जाल्यार तुका सुटका दी. ताच्या माथ्यार बरोवन मारलेलो लेख कसो आसलो, जुद्यांचो राजा तो. ताणें तर आपणा सुटका दिल्ली जाल्यार आमची सुटका जावची नासली. आमकां सुटका दिवपाक ताका मरचें पडलें बिडांत बांदून. ताणें आपणाकूच सुटका दिल्ली जाल्यार आमची सुटका जावची नासली. ताणें आमकां सुटका दिली, देवचाराच्या हातांतली, आनी सुटका दिवपाक ताका कुर्सार मरचें पडें. कुर्सार मुकोळटोल्यान चोरांतल्या एकल्यान ताची निंदा करून म्हणें, तूं क्रिस्त न्हय, तर तुका आनी आमकां सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी बोबाट केली, तेच कास्तीक तूं सांपडला आसतना तुंय देवाक भियेनाय. आमकां तर हें नितीन फाव जालां, आमचे कर्तुबां प्रमाणें आमी भोगता. पूण ताणें कांयच वायट करूंक ना. दोग जाण चोरांक कुर्सार मारले, ताचो मोदलो एकलो होकाणां कोत्तालो जेजूची. तूं देव जाल्यार, तूं क्रिस्त जाल्यार तुकाय सोडय, आमकांय फोडय. आनी दुसरो चोर आहा ताका म्हणटा, बोबाट कोत्ता, आमी कुर्सार आसा कित्याक आमी चुकी केल्यात. तो कुर्सार आहा तो निरपराध, तें कांयच चुकी करूंक ना. हें आमकां फाव जालां, कुर्साचें मरोंक कित्याक आमी चुकी केल्यात. तो ताणें कांयच चुकी करूंक ना. इनोसेंट मनीस कुर्सार मरता. आनी तेन्ना तो चोर म्हणटा, आनी ताणें म्हणलें, जेजू रायपणान तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. आनी तेच वेळार जेजू लागीं मागता, तूं स्वर्गार वेता तेन्ना म्हजो उगडास कर. आपणाच्या पातकाचें भोगसणें मागता. आनी जेजू ताका जाप दिता, हांव तुका खरेंच सांगता, आयज तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. आयज तूं म्हजे बराबर स्वर्गार आसतलोय. तर जेजून हाडलें तें रायपण मोगाचें, सोंसणिकायेचें, भोगसण्याचें हें रायपण जेजूचें जावन आसा. आमकां देवाचीं भुरगीं केलीं बिळान बांद. उबे रावया. सत मानता हांव देवाक,
स्वर्ग वेल्या बाबा स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या आणि जेजू ख्रिस्ताचे आमच्या सुन्या आत्म्यावरील दोन सांभाळो आत्मा सांभाळो पाऊस आणि पाऊस एका कुर्सांचं अमेरिकेमध्ये तिसऱ्या स्वर्गाचा प्रेच्या भाव भणिंदो दोर एक कुटुंब बणावी पवित्र सभा कुटुंब ओकोण जाल्यार पवित्र सभा ओकोण दोर एक कुटुंब नाजाऱ्याच्या पवित्र कुटुंबा भाशेन जावंक कुटुंबान जेतल्या दोऱ्याक एकल्याचें सपन आसता. हे वेळार मागण्यांतल्यान आमी बापाची कृपा आमकां मागुया. देवान बापायक आपल्या भुरग्यां वयर पदवी दिल्या आनी भुरग्यांनी आवयचें आयकोपाचो कायदो राखून दवरला. आमच्या धर्मीक फुडारी पवित्र सभेच्या कुटुंबाचे आवय बापूय कशे शाणेपणान आपले पोरचेक चलोवंक तांकां आपल्या मुन्यारपणांत सदांच कृपा आनी दैवीक मार्गदर्शन मेळूंक तांणी पवित्र सभेच्या कुटुंबांत एकवट हाडूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. ह्या सगळ्या सुगुणांचो मुकुट कसो प्रितीमोग तुमचे मदें वचून दी कित्याक ताचे वरवीं सगळ्या सुगुणांचो संपूर्ण एकवट जाता. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी कुटुंबीक मुड्या आनी बांदपाक सदांच उखलून दवरूंक मानकुलें गोंय तशेंच भारत एक कुटुंब कसो पळोवंक भेदभाव आनी वेगळोचार पयस करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. तुमी देवान विचून काडलोली पवित्र केलोली आनी ताचे आपुरबायेची देखून तुमी दोयाल मोवाल काळजाची बोली कालती दुलोप आनी वोट सोंसणिकायची मनशां जायात. आमच्या दर एकल्याच्या कुटुंबा खातीर मागुया. नाजारेच्या पवित्र कुटुंबा भाशेन आमचेय कुटुंब मोगाचे फोलेर जावंक कुटुंबान गैरसंबोग झगडीं आपलेपण आनी दुस्मानकायो पयस करूंक दोयाल मोवाल कालचाची बोली कालती दुलोप आनी वोट सोंसणिकायची मनशां जावन कुटुंबांत जियोंक बापाचो आशिर्वाद सगळ्या कुटुंबांचेर मागुया. सर्वेस्पर भुरग्यां उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुताचेर आवयची सत्या गोट करता. दर एका भुरग्याक बापाच्या हातांत उबारुया. जेजू भाशेन भुरग्यांनी आपली आवय बापायक वडिलांक मान आनी रेस्पेद दिवंक पवित्र आत्म्याचे जाणवायेन सदांच देवाच्या मोगान आनी पेल्याचे सेवेंत वाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. मोगाळा बापाचे पुतान जेजू क्रिस्तान कुटुंबांतल्यान जल्म घेवन दर एक कुटुंब पवित्र करूंक तुजी खुशी जाली. दर एक कुटुंब नाजाऱ्याच्या कुटुंबाक पळोवंक आनी ताचे शिगूण आपणां वावरूंक तुजेंच बोड आमकां दी आनी केल्ल्या आमच्या मागण्यांत दयाळपणां कान दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. C50,
म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार दिवपाक मान तोचणी जा म्हण मागुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, पातकांचें बोगसणें जडून सगल्या मनशांक जे वेंगेंत हाडूंक जे पुताक हे संवसारांत आमची बली जावच्याक तुवें धाडलोय. ही बली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत जेजू समेस राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर काडे आनी सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें जे एकल्याच पुताक आमचो सुमेज क्रिस्ताक आंदोलनाचे तेलान माखून केलोय सासणाक यादनीक आमचो आनी एकलोच राय सर रोसणेचो शांतीची तो निर्मळ बोली कुर्सा ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण संपाडली. सगळे रोसणेक आपल्या अधिकारा खाल हाडून हे सासणीक आनी सर राज जे मोहिमेक ताणें वोपून दिलें. राज स्वताचें आनी जिविताचें, राज नितीचें, मोगाचें आनी सवस्कायेचें. देखून आतां देवतां बरोबर आनी सर्गीच्या सल दरबारा संगाती जे मोहिमेचे कितन एकाच स्थळान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेश परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपले शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतेलें हे म्हजे उगडासा करात.
भावार्थाचो गोटपोर गोटुया बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें तुका आमी तुका दिन वाचता आनी जेच कुळार गोशिवतेल्या मास मेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले ते पयशे पेचो उगडास कर आनी लेव आमचे भाग्योन बापा फिलिपनारे आमचे गोडी बापाय सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसता ते मेल्ल्या समेस्ताक ते पडजडीत मुखार मावपण फोग कर. आमा समेस्ताची दया करून मागता. आंको आमरे देवाची माई संगाती भाग्योन झुजायचो पोती भाग्योन दोत्ता भाग्योन जेवाज आनी सूर्य काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाय सुखांत आमकां वांटो दीप. ताची संगाताची महिमा गावंक आमकां फोग कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपण धर बापा सर्व नोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनां. जेजून कुर्सार मरून आमकां देवाची भुरगीं केलीं आनी देवाची भुरगीं केलीं आनी आपणाचे बापाक बाप म्हणूंक आमकां फोग केलें. हेच बापा उलो मारून सगळें आमच्या आपा म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या जे नांव पवित्र जावं जे राज आमकां तुजी कशी सद्या जाता तुजी संवसार आमचो दिसपडो रायज आमकां आनी आमी आमची बऱ्या तशी आमची तातकां बगोस आनी आमकां आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सुमी जेजू क्रिस्त सगटा सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाडूंक आमकां अभिमान भोगता. ताचे दोबाजीक परबे दिसा उमर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां. तें जिवीत सासणीक वैवान सर्गीं ताच्या राज्यान आमकां फाव कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बसूया. आतां मीस जालें म्हणटच माडी आसतली आमच्या पात्रोनाची. सांतफ्रांशा वेर ती माडी करूंक वेतेले आमी मीस जालें म्हणटच. आनी फाल्यां सावन नव्यानां सुरू जातात. गेल्ल्या आयताराचें कलेक्शन 25,360 रुपया. येता तो आयतार जावन आसा क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार. पयले मीस 6:45 मांडावळ करपी पादाग्नेल समुदाय आसोय. दुसरें मीस सांजे नव्यानाचें 5:15 मांडावळ करपी इग्रेजा सॅक्टर. येता त्या आयताराक भुरग्यांक दोतोन सांजे जातली 4:30 सकाळीं मीस ना म्हणटच भुरग्यांचें. दोतोन सांजे जातली 4:30 उपरांत नव्यानाचें मीस येतलें.
आमी दर बुधवाराक आनी शुक्राराक आमी एडोरेशन कोत्ता तें दोनूय दिसाक सकाळचें 6:30 जातलें. जिमिसा आमी शेनवाराचें दाबोली आनी हांगासर कोत्तले आयताराचें कशें हें मीस आसचें ना. येता तें शेनवारा आसचें ना. 23 वेर 24 वेर हाल्यांतान आमचें नवें सुरू जाता. 5:15 तेस आनी उपरांत नोवेनाचें मीस. उपरांत मीस जालें म्हणटूच सबार विशयांचें उलोवप आसतलें. 23 वेर म्हणजे आयज पॅरिश यूथ मिटींग 8:30 मीस जालें म्हणटूच चिलकोना कोमुंदाद सांगलायता मिटींग आसतली आमची गोजी लागीं. आयज 10:30 इमाकुलाद कॉन्फ्रारियाची मिटींग जातली 25 वेर मंगळारा दीस 9 जालें म्हणटूच सांजेचें. सगल्यांक मागता हाजीर जावचें म्हणून. भुरग्यांक शेनवारा दीस येता शेनवारा दीस ऑल्टो सर्वस मिटींग आसची ना. सेंट फ्रांसीस झेवियर DNA ऑफ ए सेंट हो बूक आहा 400 रुपया पडटात आमचे गोजेन. विक्रेक आहात कोण जाय ताणी घेवचें. तेच भाशेन कॉफी टेबल बूक जो आमी काडलो आमची 400 वर्सां 800 रुपया पडटात. हें ऑफिसांत मेळटा. चिकाले स्पोर्ट्स क्लब हाच्या दाराक तियात्र आहा 8 तारखेर. भिरांत आसा लॉज ना. रोजफोनाचो तिकेटी 200 रुपया. हो जातलो 8 तारखेर 7:30 आमचे गोंयचे मुखार. तिकेटी मेळटात फ्रँकलीन फेर्नांदाच्या शॉपार 15. क्रिसमस डेकोरेशन मेळटा लायट हावज आमचें वास्को. स्पेशल मीस आहा आमचें 28 वेर शुक्रारा दीस 7 वरांचेर दुसऱ्या वर्साचें आना सताना आब्रांचें पासो. इगोजीक डोनेशन आयिल्लें एक बरें देखणारान 10,000 आनी एक बरें देखणारान 10,000 आनी गूड सामारितान फांड एका बऱ्या देखणारान 2,500 दिल्या. आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया आनीक माडी करूंक या. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्तांव शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. माडेशिया